आणि कावन्सील मिटिंगे आमी डिसायड केलें की जे शॉपवाले जे आमची इंदिरा मार्केटाची हांव उलयतां, इंदिरा मार्केटान जी शॉपां आसा आमचे कडेन टोटल 29 शॉपां आसात आणि ह्या 29 शॉपांचे आमकां ड्यूज जवळ जवळ 75,35,000 हे आमकां येणे आसा. तेन्ना हितूंची जवळ जवळ आमी 5 दुकानां सील केल्लीं आसा, 5 दुकानां सील केल्लीं आसात आणि प्रत्येकाचो एमावंट पळय जाल्यार भरपूर वाडीव आसा. कित्याक रेट पळय जाल्यार पयलींच्या शॉपाचो एक 700 रुपया पर मंथ किंवा 800 जावं 1000 असोच रेट आशिल्लो अजून पर्यंत रेट तेंचो तो आणि तेंचो वाडोवन रेट लाखाचेर पावला. सो हांव सगळ्यांक अपील करता परत दिता, सगळ्यांक रिक्वेस्ट की जाता तितले बेगीन मातसो जो ड्यूज एमावंट आहा तो मातसो फारीक करचो आणि हितून कित्याक हें म्युन्सिपालिटीक लॉस आसा आणि जितले बेगीन पयशे भरतले तितले आमी कोणाचे वाटेक वचपाचें ना. आणि आता खंय तरी चीफ ऑफिसर आहा तेणें एक्शन घेवन हितूंतले जे चड आउटस्टँडींग आहा जेंचे 3 लाख 5 लाख अशे आउटस्टँडींग आहा तांकां 4 शॉपां आनी म्युन्सिपालिटीन सद्या जवळ जवळ 4 ते 5 शॉपां सील केल्लीं आसा आनी तांकां नोटीसूय धाडल्या जो पर्यंत हो टॅक्स रिकवर जायना तो पर्यंत ही शॉपां तांकां ओपन करूंक मेळची ना म्हणून. आनी त्याच पलीकडे बाकीची जी 29 शॉपां आसा ही 5 मायनस करून उरिल्लीं शॉपां आसा तांकांय बीन तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की तुमचो जो टॅक्स आहा तो टायम टू टायम भरचो पडटलो तुमकां, ना जाल्यारूय खंय तरी तुमची शॉपां सील मारची पडटली म्हणून. सो खंय तरी म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीन एक बरी एक्शन घेतलेली आसा जेणे करून हे 75,35,000 हो एमावंट कमी न्ही आनी हो रिकवर जावपाक लागून चीफ ऑफिसर आनी खंय तरी जो फोंडेचो चेअरपर्सन आनंद नायक आनी तेजी टीम ह्या सगळ्या कार्याक लागून वावुरता. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रसाद.